वाळपय मतदारसंघातलो सोनाळ कडतरी रोड दर पावसात उदका पोंदवता। रस्तो लो लायिंग एरियेत आशिल्ल्यान रस्ते कुशीकच्यान व्हांवपी म्हादयची पातळी वाडली काय 2 दीस ते 4 दीस सुद्धा पुराय रस्तो उदका पोंदा। येरादारी बंद, शाळेक वचपी भुरगीं आनी कामाधंद्याक वचपी लोक आडकून पडटात। हे विशीं पर्येचे आमदार दोतर दिव्या राणेन विधानसभेत विशय मांडिल्लो। Speaker sir, there's fear and anxiety in the minds of the people of Sonar, Tar and Kattari villages in Sawadde Panchayat of Varpai constituency in Sattari as the road connecting Sonar to Tar and Kattari villages submerged due to overflowing of Madai river located adjacent to these roads, thereby leaving the villages stranded. The said road is lying in a very low-lying area and therefore prone to flooding during monsoon as the Madai River water level rises, which overflows and submerges these roads. This flooding every monsoon has led to numerous disruptions for the villagers who are left stranded as their houses, roads and fields are submerged, causing loss of property and putting them in a risky situation. दोतर राणे आणि हो विषय मांडले उपरांत वाळपय उदका स्रोत खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तार सत्तरी हांगासर ह्या रस्त्याची पळोवणी केली। ह्या वेळार थळावो पंच बाळू राणे आशिल्लो। हाजेर कितें उपाय काडप हाचेर चर्चा करून तोडगो काडटले म्हूण वाळपय उदका स्रोत खात्याचे इंजिनियर शाह हांणी सांगलें। तारीर म्हणटा ते उदक भरता हांगा, सो कशें म्हणजे कित्या खातीर आनी कितें आसा? कित्याक म्हादयची जी आमची मादय रिवर आहा न्हू, तितून ते चड उदीक येले उपरांत ते लेवल वाडटा आनी मागीर ते रस्त्याक येता। मागीर कितें आहा ते आतां इन्स्पेक्शनाक गेला आमी, ते येवन म्हाका धाडला आमच्या हायर ऑफिसरान। हांव ते इन्स्पेक्शन येयल्लो, आतां इन्स्पेक्शन केलां हांव आनी वचून मागीर आमचे हायर ऑफिसर सांगून ते मागीर आमी डिसिजन कितें ते घेतले, रिटीन बांदपाचें कितें ते डिसिजन घेवन मागीर आमी ते एस्टिमेट करतले मागीर। ओके, म्हणजे हो जो रस्तो उदका पोंदा वयता आनी कनेक्टिविटी तुटता गांवाची, तेका लागून सो तुमी आतां पळोवणी केल्या, सो तुमी ते रिपोर्ट म्हणजे कितें कशें डिस्कस करतले? हायर ऑथॉरिटी आहा तांकां रिपोर्ट करतलो आनी ते कशें आमकां डिसिजन घेता तेच पण मागीर आमी ते फुडें स्टेप कितें ते घेतले। सो जाता इशू दर पावसान, सो आयज ऑफिसर येयल्ले पळोवपाक, सो तुमचें कितें म्हणणें आतां जो ही समस्या आहा तिची? आमचें म्हणणें आहा की आमी एक सराक आपयली हांगा आमच्या गांवांत मातसो पावस खूब पडलो की हांगा यो चल आमकां मेळना, त्या खातीर सरा कडेन आमी हें करून सराक आयज हांगा हाडून दाखयल्लें आहा। ते आतां पळयतले सर कितें हेजेर मार्ग कसो काय काडटलो तो, त्या खातीर आमी हांगा जमलेले आहा की कितें जालें जाल्यार सरांनी आमकां जाता त्या हातूर हेल्प करून मातशें आमकां हें करचेलें, ना जाल्यार PW कडेन आमी 2 फावटी आमी ठराव दिल्लो आहा कित्याक की रोड वाडया म्हणून कित्याक वाडप का हायट दिवपाक? हायट दिवचेली आहे कित्याक ओके, कित्याक न्हू ते अजून पसून तेंचें कितें हें जावंक ना कित्याक पावस लागलो जाल्यार आमकां मिनिमम 2 दीस आमी ब्लॉक जावन उरता कित्याक हांगा यो चल आमकां कितेंच हें जायना, कोणूय बरो ना जालो कितें ना जालो सगळो प्रॉब्लेम जाता आमकां, कित्याक लोकां आमची इस्कॉलाची भुरगीं आसता, गव्हर्मेंट कामाचे लोक आसता, सगळें ब्लॉक जाता। आनी दुसरो म्हणजे कितें आमकां भायल्यान थंयसरल्यान वचपाक रोडय ना कित्याक हांगासून, म्हणजे तुमकां हो एकूच रोड आहा वाळपय वचपाक बी? हय, वाळपय वचपाक ह्यो एकच रोड आहा कित्याक। ओके, सो आतां तुमचो डिमांड आहा एक तर हायट वाडोवची नाल्यार रिटेनिंग वॉल? कितें तरी सरांनी रिटर्निंग वॉल जाता जाल्यार तेंचे हातूर बसता जाल्यार तो तरी करून दिवचलो, अशी आमची एक मागणी आहा।